Tupulo paluk salom, Koro devo vinashi soy manaylo, Amso bes tane getlo. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो Jesu good आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयची मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या फाउस्ता फेर्नांडीस हिच्या आत्म्या पासत आनी दुसरे इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या ओलिंदा रॉड्रिगीस हिच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया आयज करीत भाशेन पवित्र कुटुंबाची परब आमी मनयता आमच्या जण एकल्याच्या कुटुंबाचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागुया आमची जण एकल्याची कुटुंबां पवित्र जावंक देवाच्या हातान हे पवित्र मिसाचे भेटेन घालुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं देवदूतान जुजेक स्वप्नान जितलें सांगलें तितलें जुजेन आपल्या जिवितान केलें पवित्र आत्म्याचे शक्तीन भरून जुजे मारिया आनी बाळूक जेजू इजिप्ताक पळून गेलीं खरी पूण आपल्याक जें कितें देवदूतान कळयलेलें ताचे प्रमाणें आपलें जिवीत मांडून हाडूंक जुजे राजी जालो आमची कुटुंबां खेरीत भाशेन ह्याच पवित्र आत्म्याच्या बोडान आमी जिवंक आनी दर दिसाक आमकां अदीक पवित्रपणान हे आमचें कुटुंब चलोवन व्हरूंक आदार मेळूं म्हूण ह्या मिसान खतखत्यान मागुया आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणुया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट निर्णय बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो बोड अपराध बसत बागेक सदांच सांकवार मरी सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर मोयमा देवा उन सोर्गी आनी शांती ताच्या इस्ता संवसारी सर्वेस्परा देवा सोर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकांठाव मोहिमा देवा ओ स्वर्गी आनी शांती ताच्या इस्ता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेले तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत कोर तू बापाच्या उसव्याक बसलाय आमचे मागणे मन देवा उंचून
बेगी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेसू क्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर मोहिमा देवा उंचोर संसारी आमेन. प्रार्थया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, आयचे दिसा पवित्र कुटुंबाचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार घालून आवय बापाय भुरग्यां मदें मोग आनी मान कितलो पवित्र आनी कुटुंबाचें जिवीत कितलें मोलादीक तें तूं शिकयताय. तर आमच्या कुटुंबांनी सगल्यांनी एकामेकाचो हुस्को धरून आपल्या भुरग्यांक तुजीं भुरगीं कशीं वाडोवंक आवय बापायक उजवाड आनी बोड दी आनी भुरग्यांक आपल्या वडिलांक खालती रावंक आनी तांकां मानान लेखूंक मोन दी. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करू देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजूच चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सिराकाच्या पुस्तकावेलें वाचप. सोर्वेस्पोर भुरग्यां उद्देशीं बापायक मान दिता आनी आपल्या पुतांचेर आवयची सत्या गोट करता. जो बापायक मान दिता तो आपल्या पातकांचें फारीकपण दिता. जो आपल्या आवयक मान दिता तो आपणाकूच एकटेवो जमयलोल्या मनशा परी. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्याच भुरग्यां बरोबर संतोश भोगतलो. ताच्या मागण्यांक फळ मेळटलो. जो आपल्या बापायक मानान वागयता तो लांबाव जियेतलो. जो आपल्या आवयचें समाधान करता तो सर्वेस्पराची समूट पालता. म्हज्या पुता, तुज्या बापायचे जाणटे पिरायेर ताचो सांबाळ कर. ताच्या जिवितांत ताका दूख दिनाकाय. तो गिन्यानान हुस्कोत जायत जाल्यार पर्यंत तूं ताका सोंसणेकायेन समजून घे. तुका भलायकी आनी गोठाय आसा म्हूण ताची बेपरवा करूं नाका. बापायक दाखयलोलो मोयपास केन्नाच विसरून वचना. पूण तो मोयपास तुज्या पातकांचें फारीकपण करूंक उपयोगाक पडटलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. परतून म्हणया. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोगती करतात तीं सदांच ताच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. तुज्या हाताच्या कश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. तुज्या घराच्या वणटी भितर सुफोल दाकांचे वाले परी फुलतली तुजी घरकान. जैतुनाच्या फांट्या सारकीं तुजे भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं. जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोगती करतल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सगळ्या तुज्या जिवितांत सिंहोनांतान सर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्या जेरुजल्यांत तुज्या नात्रां पोंत्रांक पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब. सर्वेस्पराची मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी राज करूं. क्रिस्ताचे शिकवणेन तुमी ग्रेस जावं. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय.
Salves forax soy soy. Salves forax soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. त्या उदेंतीचे विद्वान परत वचना फुडें जुजेक स्वप्नान दिश्टी पडून एका देवदूतान म्हणलें, उठ, बाळकाक आनी ताची आवय घे आनी इजिप्ताक पडून वच. हांव सांगी पर्यंत थंय राव. तर हेरोद बाळकाक ना करूंक ताची सोद करचो आसा. जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताची आवय घेवन तेच राती इजिप्ताक पडून गेलो आनी हेरोद मरोसोर थंय रावलो. इजिप्ताक तान म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो अशें सर्वेस्परा प्रवाद्या उद्देशीं सांगलोलें उतर पाडचे खातीर हें घडलें. हेरोद मोर्तूस देवदूत इजिप्ताक जुजेक स्वप्नान दिश्टी पडलो आनी ताणें अशें म्हणलें, उठ, बाळकाक आनी ताची आवय घे आनी इस्रायल देशांत परत वच, कित्याक बाळकाचो जीव काडूंक सोदताले ते मेले. तो उठलो आनी बाळकाक आनी ताची आवय घेवन इस्रायल देशांत परत गेलो. पूण आपल्या बापा हेरोदाचे सुवातेर आर्किलेव जुदेयांत राजवट चलयतालो म्हूण आयकून थंय वचूंक भियेलो आनी स्वप्नान ताका देवान शिडकायलो देखून गालिलिया प्रांतांत गेलो आनी नाजरेत म्हणटा त्या नोगरांत वचून ताणें ती काण केलें. ताका नाजरेतकार म्हणटली अशें भाकणाऱ्या उद्देशीं सांगलोलें ते एपुरी पाळोवन आयलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीन आयचें पयलें वाचप सिराकाच्या पुस्तकांतलें आमी घेतलां आनी कांय बरीं उतरां आमकां थंयसर जाणवायची मेळटात. आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक कशे तरेन सांबाळ करचो, तांचो परामोस कसो करचो आनी तांचे जाणटे पिरायेर कसो तांकां मानान लेखचे हें सिराकाचें पुस्तक सांगता. भाव भयणीनो, आयच्या आधुनीक काळार आमी नदर मारल्यार आमकां दूख दिसता पडून, कित्याक जायती जाणटी आवय बापूय जी पिडेस्त आसात तांकां आजिलान घालतात, तांकां दुसऱ्याच्या ताब्यान आमी करतात आनी तांकां दुसरो मनीस तांची परामोस करूंक आमी दवरता, कित्याक आमकां वेळ ना. दुसरे सुवातेर आमचे लागीं जायते पयशे आनी दुडू जाल्यात, म्हणटच आमी समजता ह्या दुडवा उद्देशी आमी सगळें विकतें घेता आनी विकतें घेवंक जाता. पूण बाबा भयणीनो, सिराकाच्या पुस्तकांत आमकां काय बरें मेळटा, तुज्या बापाय आनी आवयचे जाणटे पिराये तांचो सांबाळ कर, तांकां दूख दिनाका. कसलेंच तांचें गिन्यान अस्कोत जाल्यार सुद्दां तो मोयपास जो बापायक आनी आवयक दाखोवंक जाय तो केन्नाच तूं तुज्या आपल्या दुसऱ्या वायट वस्तू वरवीं तांकां दूख दिनाका. तांचे सगळे सदांच मोयपासान भोव, कित्याक तुज्या पातकांचें फारीकपण तुका उपयोगाक पडटलें. जेन्ना तूं तांची सगळें दया दाखयतलो, तांची सेवा करतलो, तांचो मोयपास करतलो, तांचो बरो परामोस करतलो. आनी हेंच आयच्या जबाब गितान आमी म्हणलां, सर्वेस्पराच्या मार्गार चलतात ती खरेंच बागी. जुसेन आपल्या जिवितान सर्वेस्परान दाखयल्ली वाट आपल्या जिवितान केली. इतलेंच न्हय, आपल्या जिवितान जें कितें देवदूतान ताका कुडयलें तितलें ताणें आपल्या जिवितान तो खालती रावलो आनी देवदूताच्या सांगण्या प्रमाणें आपलें जिवीत ताणें तेच रातीक जुजेक आनी मारेक पडून व्हरून इजिप्तान ताणें आपलें तिकाण केलें. जेन्ना देवदूतान म्हणलें, आतां तूं इजिप्तांतलो भायर सर, जुजे परतून एकदां भायर सरलो आनी परतून ताका शिडकायलो. तेन्ना तो किरीत भाशेन नाजरेताक वचून आपलें भाव भयणो तिकाण ताणें केलें. भाकणाऱ्यांनी जें म्हणलेलें ताका नाजरेतकार म्हणटली हें खरें जावंक पावलें. भाव भयणो, आयचें दुसरें वाचप आमकां किरीत भाशेन भाग्यून पावलो म्हणटा कॉलोस्कारांक बरोवन, तुमी करतात तितलें सोम्या जेजूच्या नांवान करात. जायते फावटी घडये आमी ह्यो वस्तू करिना, आमच्या जिवितान देवान आमकां विचून काडल्यात, पूण जायते फावटी आमी दोयाड मोवाड काळजाची बोली खालती दुलोब आनी सोंसणीक जावंक तो उलो मारता. घडयेक दुसऱ्यांचेर गाराणें करूंक आमकां निमीत मेळटा जायत. भोव करून आमच्या
जाणटेल्या आवय बापायचेर जायते फावटी आमच्या मना प्रमाणे ती चलनात कित्याक जशीं जाणटी जातात भुरगे पिरायेंत येतात जायते फावटी आमी सोंसूंक जाय हें भाग्यून पावलो आज ह्या आपले चिठीन म्हणटा आनी म्हणटा तुमी एकामेकाक सोंसूंक जाय आनी भोगसूंक जाय सोम्यान तुमकां भोगशिनी तेच परी तुमी एकामेकाक सोंसूंक जाय आनी भोगसूंक जाय पूण हे सगळे वस्तू परस तुमचे मदें मोग आसूं कित्याक तो सोपूर न्हंयची गांठ क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी रात चलो जेन्ना आमी एकामेकाचो मोग करता तेन्नाच की भाव भयणो ह्यो सगल्यो वस्तू आमी सोंसूंक पावता आमी भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत शांती केन्ना हाडटल्या जेन्ना आमी खालती जाता आमी दुसऱ्या सगळें भोव करून आमच्या आवय बापायक सगळें अदीक आनी अदीक दोयाळ मोवाळ जावंक आयच्या दिसा निचेव करुया जायते फावटी घडयेक आमचे आवय बापूय आमच्याच गोरच्या सगळे रावतात घडयेक आजून पर्यंत जाणटे पिरायेर आमी तांकां दूख दिता जाणटे पिरायेर घडयेक ती आपूण रांदून जेवतात जाणटे पिरायेर घडयेक तांकां कोण ना परामोस करपाचो हें दूख आपल्याचें कोणाक सांगचें कोणाक बाबा भयणीनो परगोड करचें अशें तांकां दिसता पूण ह्या वेळार आमी तांच्या भायर येता तेन्ना तांचे सगळें आमी इनडिफरंट जाता तेन्ना तांकां अदीक दूख भोगता अशें करिना जावंक भाव भयणीनो भाग्यून पावलो म्हणटा क्रिस्ताचे शिकोडीन तुमी ग्रेस जावं सगल्या शाणेपणांत एकामेकाक तुमी शिकयात आनी बोध दियात तुमची काळजां दिनवासान बरों स्तोत्रांनी गितांनी आनी भक्ती गायनांनी देवाची वाखाणी तुमी करात तुमी म्हणटात आनी करतात तितलेंय सोम्याच्या नांवान करात आनी ताचे वरवीं देवा बापाक आर्गां दियात म्हणटच बायलांनो सोम्याच्या एकवटान आसतल्यांक सोंपता तशें तुमच्या घोवांक खालते रावात पतीनो तुमच्या पत्नीचो मोग करात आनी तांचे तांय दारून जावं नाकात भुरग्यांनो सोगटा आवय बापायक खालती रावात हें सोम्याक मानता आवय बापायनो तुमच्या भुरग्यांक तिडू नाकात नाजाल्यार ती बिजूड जातली अशें आमी करूंक आमकां सगळ्यांक देवान कृपा दी म्हूण मागुया गायन घेऊया C10 पेज नंबर 32 C10 बाबा बोनी बाबा बेटो बंगानाका रूपे नाका आपल्या खालसा सोवे भोपो जेसू तुझे काळीज मागता आयच्या दिसा Che cine deva così corisle go Moga vengon civizolo Gesù tuce calis magna Gesù magna Cosce vita Sogles voce Papa Copta म्हज्या भाव भयणी म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सुविच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेऊ मोगाळ बापा आमी तुका हो फारीकपणाचो योद्न समोर पिताव आनी देवाची आंकवार मारयेची आनी भाग्योन झुजेची विणवणेन आमची कुटुंबां तुज्या मोगांत आनी शांतीन ती दवर म्हूण खालतेपणी आमी मागताव हे आमी मागताव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सासणाचे देवा सर कार्यांचो थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो अनूच शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोड्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश मागलो
मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमची काडचां देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरीन गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार पडल्या तुज्या वैभवान उंचोली तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सोय उंचोली तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विचारली. ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी समेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतले हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो. बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपुढे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केन देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सोदतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बावबडीची काकूट कर तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोरीत मुखामोड फुडेंवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून तान सूर काडीत तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सूर पदवीदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गाच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणे पळय नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतल्यान आमकां निवार दय करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान उतरयता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या तुमकां म्हणें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका जी खुशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय रासूच चलयताय सासणाच्या ससनांक सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया.
देवाची शिडी संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटा ती शिलीच्या जेवणाक आपल्यान ती सुगरे आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या कातरांत म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका आयकपडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत एका चोंड्याक आमकां बांदलो दोरेकूच कोण आमी जाल्या जेजूची कोण आमी सगळीं जेजू मस्तक आमी सगळे एकूच पिवून सगळ्यांक आमकां जेजू वाटा आपले रोखोन एकाच जिवान आमकां भोंवता प्रिती मोगान काळजां सोदता. एकाच उड्यान आमकां बांदलो दोरेकूच कोण आमी जाल्या जेजूची कोण आमी सगळीं जेजू मस्तक आमी सांगले. हातुया भोव कोनवाड्या बापा एका कालत्या कुटुंबान सोलमोल्ल्या तुज्या पुताचे मांस आनी रगत आमी शिवला
आतां दिनवाशी काळजान आमी तुजे लागीं मागता. पवित्र कुटुंबाचे सुगूण सदां नियाडून आमी घरांत आनी घरा भायर मोगान आनी शांतीन जिवन पेल्याची सेवा करूं आनी मनशां मदें शांती विस्तारूंक वावरूं. अशें पवित्र कुटुंबाचे सारके आमचे भोंवतणी फांकूंक आमकां बोड दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुबया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आज शुक्रार पूण आज क्रिसमस टायड म्हणटच आज पवित्र संस्काराची बोजवण आसची ना. हीच बोजवण आमी किरीत भाशेन 31 तारखेर रातच्या वेळार करतल्यो. गायन घेऊया H5 पेज नंबर 108 H5. Eat bavartianu Santo Sporit Gaza Veki Veki Eat Peliashara Ragach Borgazzo Sopulo Baluxala Eat Namaskar Kora Eat Namaskar Kora